येवकार हो संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. मोसमा भायल्या पावसाची गोंयांत अजूनय हजेरी. गडगड घालत आनी जोगल्यात घेतलो घालून हवामान खात्याचो अदमास. वेंचणूक तेकली तोंडार तरी वास्कोचे भाजपा विरुद्ध भाजपा गैर सोपना. शार उदरगत मंत्र्यान केला स्कॅम. कार्लोस आल्मेदान पेटयल्या आरोपांचे फार. पणजी मिरामार मार्गात सकाळी फुडें अपघात. झाडार व्हरून ठोकली कार. आयनॉक्सा कडली घडणूक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेंचणुको लागीं पावल्यात अशें आसतनाय मुरगांवचे भाजप विरुद्ध भाजप झूज नेटान चल्ला. वास्कोचो भाजपा आमदार कार्लोस आल्मेदान भाजपाचो नगर विकास मंत्र्याचेर फार पेटयल्यात. तो म्हणटा वास्कोच्या वारसो इमारतीच्या जीर्णद्वाराच्या कामात मिलिंद नायकान व्हडलो घोटाळो केला. कार्लोस अस्वस्थ आसा कित्याक तर ताका जाय तशें काम केलें ना. इतलेंच न्हय तर ह्या कामात घोटाळो जाल्ल्याचेंय ताका दिसता. मिलिंदान ताका कागाळ कर अशें आव्हान दिलां. कार्लोस आनी मिलिंद ह्या भाजपाच्या आमदारां मदीं वाद जावपाची ही पयलोच खेप न्हय. 2017च्या निवडणुका सावन हे केस्तांव द कोफुसांव चल्ला. नगरपालिका निवडणुके वेळार कार्लोसान मतदान आरक्षण घटने भायले अशें सांगून मिलिंदान राजिनामो दिवचो अशें मागलें. तेन्नाच्यान हे घेर चालू आसा. पक्षाध्यक्ष सदानंद तानावडेक हस्तक्षेप करचो पडलो. The building is 400+ years. It is a heritage building. आता जेसुरा taken the work. आता जेसुरा काम करताना त्याने काम कसे करप पाहिजे ते मग restore the building. It is original heritage value. Next the building up the sheets. The sheets are not to be used for restoration of the building. Allegation goto जेसुरा is under UD Minister Mirin Naik. So Mirin Naik must take action on that. आता मिल नायक बरे पॉईंट गेला. आपण सॅलरी वेरिटी एफ करतात स्टाफाक. आता रिक्वेस्ट करतात इलेक्ट्रॉनिक मिडिया that मिलिंद नायक should even take care of this here. The big scam I feel on top. You can't just put sheet patra on top. आदले लाकूड आले पण फुल लाकूड ना वरसून चेक करता तुम्ही लाकूड आदले लाकूड. आय तिथे एलिगेशन कितें आय एम पॉइंटिंग अ फिगर डायरेक्टली G-Soda is the main because it's not a municipality. CEO involved now. The chairperson involved now. The ministry is involved under G-Soda. Today G-Soda is involved in this work. The fish market of G-Soda is building. I hope the fish market is proper. Heritage building. See, I got an old house. I will restore my old. I am living in an old house. The house should be restored. I can't just cut a slab and put one new thing slab on top. I can't just take out tiles and put patra on top. That is the thing. It should be restored to the original value. How big could be the scam? I don't know. Let the heritage lovers come and verify. We have got good architect. Raj Bandare can come. Prajal is there. Let him come and verify. I am not a technical man. What is the meaning of restoration? Dictionary check for restoration of the structure. What is the restoration of structure? See, I am alleging a scam in from G-Soda UD Minister restoration. Now let UD Minister come clear on it. नगर विकास मंत्री मिलिंद नायकान हे आरोप खोडून काढल्या. या कामात कसलोय घोटाळो जाला असो दुबाव येता आसत जाल्यार आपल्या विरोधात पक्षाकडेन वा मुख्यमंत्र्याकडेन कागाळ कर. ताणें कार्लोसाक प्रति आव्हान दिला. आयज पर्यंत रिपोर्ट हांव मिनिस्टर जाल्या उपरांत जितले सुडा कडेन काम केलां सुडान केलां पळय एकय खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्कॅम म्हणून सांगलेलें आयकूंक ना. आतां तशें आहा आनी वास्कोनूच जर जातालो हांव वास्कोकारूच मुरगांव मतदारसंघ जरी आसलो तरी म्हाजें चडशें काम धंदो वास्कोच्यान चलता. तेन्ना वास्को आहल्या शहरान तरी स्कॅम करतना इतलो हांव पिसना. जर करपाची केन्ना जर तकलेन जर इच्छा जाली जाल्यार वास्कोन तरी करचो ना. आनी स्कॅम म्हणून जर जाला किंवा ताका जाय तशें काम जावंक ना हांव तेचो शेजारी सेम पार्टीचो आनी त्या पार्टीचो मंत्री म्हणजे त्या सरकारान मंत्री आनी एकाच पार्टीचे. कार्लोसानी एक बरेपणान म्हाका जर फोन करून सांगलेलें की अशें अशें जाता तें सारकें न्ही जाल्यार आयज पर्यंत सगळें रेकॉर्ड पळय आनी केन्नाय दाखया तेच्या आनी म्हाज्या ह्या विशयार वेळापच जावंक ना. तेणी केन्ना सांगूंकूय ना जावं ह्या कोणी कावन्सिलरान सांगूंक ना. आमी घेतलेलें काम सीओ आनी सगळे म्युनिसिपालिटीक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करता. हांव एज अ कॉन्ट्रॅक्टर बांदपी कोण आहा तेच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे हांवें बांदप प्रमाणे सगळें करून सगळे मिटींग गेल्या ते सिरीज ऑफ मिटिंगान सेक्रेटरी आसूंक शकता आसतलो DMA चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन कोण आसलो तो चेअरपर्सन चेअर त्याच्या प्रमाणे त्यांच्या ह्याच्या प्रमाणे काम करप. आमी पयशे दिता करून दिता आनी प्रोजेक्ट परत हँडओवर करता इतलें काम आमचें रोल. तेतून हेरिटेज बिल्डिंग लागून जर ते ओल्ड बॅटर्न कितें आहा जाल्यार ते सगळे सांबाळपाची जबाबदारी आमच्या डिपार्टमेंटाची
चीफ ऑफिसराची आनी कॉन्ट्रॅक्टराची ना म्हणना, पण तुमी सांगला ते करतलो ना. आतां स्कॅम जावन ते ओल्ड बॅटन खंय गेला जाल्यार ते सोदपाचें आनी तेतून हांव इनवॉल्व आल्या काल्लू सर म्हाजेर डायरेक्ट कंप्लेंट करपाक ना. कंप्लेंट एक तर पार्टी म्हणून पार्टी कडेन चीफ मिनिस्टर आमचो आहा तेजे कडेन, म्हाजे कडेन जर ताका टायम मेळना मेळपाक जाल्यार, आनी मागीर तशें वचपाक जाय. ते डायरेक्ट थंय म्युन्सिपालिटी फुड्यान उबो रावलो. आयज लोकांनी आयकलें मिलिंदाच्या नांवाची मातशी बरबादी जाली, काल्लू सर बरी खुशी जाली आसतली. तर तशें कांय ना, आमचोच मित्र तो, तेणे अजूनय तेचेर सांबाळपाचें आनी आपूण बाबा कितें उलयलां तें प्रूव करचें अशें म्हाजें मागणें. तेणे पार्टीक आनी सीएमाक सांगची गरज आसा. आयज तेणी जसो उलयलो तसो वयचो आनी तांकां सांगचें हांगा अशें स्कॅम आहा, जाल्यार मागीर हांव कितें स्टेप घेवंक तयार आहा. म्हणजे म्हाका दिसना आयज पर्यंत हांवें स्कॅमांक चान्स दिवंक ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सोमारा फातोर्डेर पणजे मिरामार मार्गार गाडयेक अपघात जालो. ह्या अपघातांत गाडयेन झाडाचेर नेटान धक्को मारिल्ल्यान गाडयेचो चुरो जालो. गाडयेंतल्या कोणाक दुखापत जाल्ल्याची अजून कितें खबर ना. सोमारा फातोर्डेर पणजे मिरामार मार्गार गाडयेक अपघात जालो. ह्या अपघातांत गाडयेन झाडाचेर नेटान धक्को मारिल्ल्यान गाडयेचो चुरो जालो. गाडयेंतल्या कोणाक दुखापत जाल्ल्याची अजून कितें खबर ना. 2020 वर्सा रस्ते अपघाता कडेन संबंदीत घाळपणाक लागून जाल्ल्या मरणाची 1.20 लाख प्रकरणांत भारतांत नोंद जाल्यात. कोविडाचे निर्बंध आसूनय सध्या सुमार 328 लोकांक जीव वगडावचो पडला. आडनदर केल्ल्यान 3 वर्सांत वट्ट 3.92 जाणांचो बळी गेला. राष्ट्रीय गुन्हा अभिलेख ब्युरोच्या अहवालात दिसून आयला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बांदोडेची ग्रामसभा बरीच तापली 2 कारणांक लागून. एक म्हटल्यार फुटबॉल ग्रावंड PWDन आपले कडेन दवरून टेंडराच्या नांवान पयसो खावपाचो यत्न चलयला, ग्रामस्थाचो आरोप. दुसरें कारण सनातन आश्रमा वयल्यान गेल्ल्यो हाय टेन्शन वायरी शेतकारांक म्हारग पडपाक शकतात. सरपंच राजेश नायकाचे यजमानके खाला ही ग्रामसभा जाली. दयानंद बांदोडकार प्ले ग्राउंड पंचायतीचो PWDन राखणे वणत घालून मळ आडयला. भुरग्यांक खेळपाक वतले जाल्यार परवानगी घेवची पडटा. हे खेळामळ पंचायतीच्या ताब्यात घेवचे ग्रामसंस्थांनी मागले. ह्या विशयाचेर दिनेश नायकान उजवाड घातलो. पळयात. आम्ही प्रत्येक चर्चेक प्रत्येक ग्रामसभेक आम्ही पंचायतीक सांगिल्लें आसा की तें कम्युनिकेशन तुमी PWD कडेन करात आनी तो ग्राउंड जो हँडओवरींग जो आसा तो आमच्या पंचायती कडेन घेवन घेयात. ते कारणान आमच्या बांदोडीच्या वाठारांत जे पळय आस्थापनां आसा, शाळा आसा, स्कुलां आसा, हे स्कुलाच्या भुरग्यांक आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तर खेळपाक इजी जातलें, कोणाची परमिशन घेवपाची गरज आसपाना. पण आज पर्यंत खंयचेच पंचायतीचे जे मेंबर्स आसा तांणी खंयचेच काम केल्लें ना. ते कम्युनिकेशनूय ते PWD कडेन कम्युनिकेशन करपाकूय ते फाटीं फुडें सरतात. हे कित्याक लागून सरतात, तांचेर कोणाचो वरद आसा जावं कोण आडयता हें आमकां खबर ना. परत थंय प्रत्येक वर्सा जे आमी अशे थ्रू अंडर RTI आमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्लें आसा, PWD प्रत्येक वर्सा मेंटेनन्साचो थंय टेंडर काडटा. थंय काम कांयच जायना, मेंटेन कांयच जायना. ग्राउंड एज इट इज पडिल्लो आसा, पण ते फक्त टेंडराचे टेंडर काडटात आनी फक्त ते PWD म्हणजे टेंडर काडून ते खातात. म्हणून कदाचित हो ग्राउंड तेणे आपल्या कडेन दवरला. बिलां घेतात पळय, मेंटेनन्स कांय जायना. ग्राउंडाचो मेंटेनन्स कांयच जायना. पयलीं आमचो पंचायतीचोच ग्राउंड आशिल्लो तो ग्राउंड आमकां पंचायतीक आमकां घेवचो, आमच्या ताब्यान घेवचो. त्या कारणान आमच्या लोकांक थंय खेळपाक जावं शाळेच्या भुरग्यांक खेळपाक थंय इजी जातलें. डिसिजन कितें जालें? डिसिजन आतां जाला की PCAक आमी लेटर करतले. जर PCA समजा आयकना, आमकां कांय कम्युनिकेशन करिना जाल्यार आमी मुखार वतले, PWD मिनिस्टराक एप्रोच करतले, चीफ मिनिस्टराक एप्रोच करतले. सनातन संस्थेन इमारतीचें काम केलां. ताचे वयल्यान 33 kV हाय टेन्शन लायनी गेल्यात. 20 खात्यान दिल्ल्या रिपोर्टात त्यो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें म्हटलां. ताचेर पंचायतीन कसली पावलां उबारल्यात अशा प्रश्नांचो लोकांनी शिवोर केलो. पळयात हो वाद. PSI जाल्ले जाल्यार एक ऑर्डर दाखयली डेप्युटी कलेक्टराची. जे कितें थंय कन्स्ट्रक्शन जावन चलता तें इन्क्लुडींग हितून जे लायसन्स दिलो पळय तांकां बिल्डिंगेक, तितून येता म्हणून तेणी एक ऑर्डर दाखयली. याद आसा तुका? तुजे कडेन आसत ती मात आमी ऑर्डर दाखयली. ती एक लायसन्साचे तुमी पेपर पळय ती तुका सुद्दां कळपाना, तुमच्या कळपाना. तुमकां खबर आसा थंय आतां बिल्डिंग कितके जाल्या, सेक्शन कितके आसा, कितले फ्लोराचे आसा, तेजी नॉलेज आसा तुमकां? एक राजबाग दोनाक नाता तुमकां कसलीच नॉलेज म्हणटली ना.
तेंच्यांनी सांगलें कितें 9 मिटर पूण हे गेला जवळ 22 मिटर बी. पूण जे शेतकारांचे हो अन्याय जातलो फुडें मागीर उदका लागून. इलेक्ट्रीक रिपोर्ट केला मारला तो वाचून दाखया. इलेक्ट्रीक रिपोर्ट केला मारला सगळें सगळं वयर सरलेलें आसा, इलगडी जाल्लें आसा आनी 33 केवीचे लायनीचे हे आसा इलिगल कंस्ट्रक्शन म्हणटा ते डंपिंग कारचे म्हणून मारला काय ना ते कितें एक्शन जालें तुमची? आमच्याकडे वेगळे दिला सांगताना ते तुम्ही ते बेजान हे करात ना आनी ते परत इन्स्पेक्शन करता म्हणटाले कित्याक परत करपाचें इन्स्पेक्शन आज कितें जाता आतां उत्पादन नवीन इतलें उत्पन्न आसा इन्स्पेक्शन कोण करता परत एकदी इन्स्पेक्शन जालें खंयच्या कोण करताले इन्स्पेक्शन परत करता आनी तुमी ताका कशें आयकता इन्स्पेक्शन करप परत नवीन इन्स्पेक्शन कित्याक जाय थंय? गोवा 365 खातीर बांदोडेच्यान कृष्णा नायक. पर्रा वाठारांत 7वी गोंय पावंड्यावयली आकाश कंदील सर्त जाली. पर्रा सिटीजन फॉर्म असोसिएशनान ती घडोवन हाडली. ही सर्त 31 ऑक्टोबराक आशिल्ली पूण पावसा खातीर 14 नोव्हेंबराक करची पडली. पर्रा वाठारांत 7वी अखील गोंय आकाश कंदील सर्त पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान घडोवन हाडली. सर्तीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान 3000 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या निमतान साबार जाणांक कला दाखोवपाची संद मेळ्ळी. थळावो आमदार मायकल लोबोन गांवच्या लोकांचे मानधन भेटोवन तांचो भोवमान केलो. पळयात. ह्या वर्सा 7वी अखिल गोवा मर्यादित आकाश कंदील स्पर्धा पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन तर्फे ही घडोवन हाडली. खरं म्हटल्यार ही स्पर्धा फाटल्या म्हयन्यान 31 तारखेर जी आमी ठरयल्ली ती अकस्मात पावसामुळे 14 नोव्हेंबराक परत एकदा ठरयली आनी ह्या स्पर्धेत आमकां भरपूर प्रतिसाद लोकां कडसून मेळ्ळो आसा आनी आज जवळ जवळ 3000 आकाश कंदील गोंय राज्यासून वेगवेगळ्या वाठारांसून हांगा आमची संस्कृती हांगा दिवाळेची जी आमची उमेद आसता ती सगळे जे प्रेक्षक हांगा येयल्ले आसात सगळे टुरिजम सेक्टर जे हांगासून पासार जातात तांकां लोकांची ही कला दिवाळी सणा निमित्त पळोवपाक मेळ्ळी. हो इतलो कार्यक्रम घडोवन हाडटना फाटल्या 7 वर्सां आमचो जो आमदार आसा मायकल लोबो जो RDA पोर्ट्स सायन्स टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट ह्याचो मिनिस्टर आसा पण आमच्या धर्माची हिंदू संस्कृती जी घरा कडेन आमी आकाश कंदील जे आमी पयलीं करताले ती संस्कृती जपून दवरपाक आनी ते दायज आनी ती परंपरा चालू उरपाक ते खरेंच आमच्या फाटल्यान आमकां तेंको दितात वर्साचे वर्सा. गोवा 365 खातीर पर्राच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. वीस नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत कांय सुवातांनी पावस शिवरतलो जाल्यार कांय कडेन घसघसून रगतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. येता त्या 24 वरांत दक्षिण महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दर्या देगेवयल्या अरबी समुद्रांतले डिप्रेशनाचे रुपांतर चक्रीवादळांत जातले. फुडल्या 48 वरांत उत्तर वायव्ये कडले चक्रीवादळ दर्या देगे पासून पयस वचपाची शक्यताय आसा. दक्षिण महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दर्यादेगांनी चक्रीवादळाक लागून राज्यात 15 आनी 16 नोव्हेंबराक वादळी वारो आनी वीज कोसळूं येता अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस कोसळटलो. 16 आनी 17 तारखेक वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. देखून नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय अशी हवामान खात्याची सुचोवणी आसा. आज के दिन का 15 नवंबर का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो देर इज अ सर्कुलेशन साइक्लोनिक सर्कुलेशन विच इज लाइंग ऑफ द कोस्ट ऑफ कर्नाटका एंड नॉर्थ केरला. इट इज़ ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसके इन्फ्लुएंस में देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए लो प्रेशर एरिया टू फॉर्म ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ महाराष्ट्र एंड गोवा. So when this system is forming, it is going to increase the rainfall activity, thunderstorm activity over Goa in the coming 2 to 3 days. Or with this low pressure area forming, fishermen are requested not to venture into East Central Arabian Sea
off the coast of South Maharashtra and Goa, and even Karnataka. The region of Karnataka coast is having a warning. Along and off Karnataka coast there is warning of wind speeds 40 to 50 kilometers per hour, reaching up to 60 kilometers per hour also. And similar warnings are there for coasts of South Maharashtra and Goa from tomorrow onwards. And this warning will continue as long as the system remains strong over Arabian Sea. And IMD's numerical weather prediction models indicate that this system, ये जो लो प्रेशर बनेगा उसका 24 आवर्स के भीतर उसका फॉर्मेशन होके उसके बाद आने वाले 48 आवर्स में उसका वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा अवे फ्रॉम द कोस्ट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इट टू बिकम मोर मार्क्ड ऑल्सो, यानी कि थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी भी बढ़ सकता है एज इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कोस्ट. उसके अलावा फिशरमैन वार्निंग कंटिन्यू रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया था. कर्नाटका कोस्ट को और साउथ महाराष्ट्र गोवा कोस्ट को इस सिस्टम के कारण फिशरमैन वार्निंग है. एंड फिशरमैन आर एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू साउथ महाराष्ट्र गोवा कोस्ट फ्रॉम अराउंड 17 और 18 को. द वार्निंग एरियाज आर नियर बाई क्लोज टू द कोस्ट. And on 16th the warning area is basically just south of Goa, Karnataka coast, but that is very close to Goa region also, so fishermen are requested not to venture into sea. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.